साद्या काळाचो 17वो मंगळार. पयले वाचप निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. मोइसेन तांबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमतेंबू म्हूण नांव दिलें. कोणाकी सेरेस्पराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमतेंबूक वेतालो. मोइसे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतालो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारां उबो रावन मोइसे तंबांत भितर सरापर्यंत ताका पळयत आसतालो. मोइसे तंबांत भितर सरताच कुपांचो एक खांबो सेकला देंवन तंबाच्या दारार रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइसे लागीं उलयतालो. तंबाच्या दारार रावलोलो तो खांबो पळोवन सगळो लोक उठतालो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन धर्नीर सरपडतालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोइसे कडेन मुखामुखी उलयतालो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटीं वेतालो. पूण ताचो तरणाटो सेवक नोनाचो पूत जोशुआ तंबू सोडून पयस वचनातलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सेकला देंवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकूळदार देव, रागार जावंक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळगेपर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, चुकी अपराध आनी पथकां बक्षिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पथकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगेपर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइसे तक्षण धर्नीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय, हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमचो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजें दायज करून आमचो स्विकार कर. मोइसे 40 दीस आनी 40 राती खाण आनी पिवान घेनासतना सर्वेस्परा सवे रावलो. ताणें सल्ल्याचीं उतरां म्हणजे 10 उतरां फळयांचेर बरोवन दवरलीं. देवाचें उतर हें. कीर्तन. लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्याय नितीची. जुलूम भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोइसेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो. इस्रायेलाक आपलीं विचित्रां ताणें दाखयलीं. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दयाळ. राग करूंक सावकास, काकुळतीन ग्रस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. वय, तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पथकांक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. पृथ्वे प्रास मळब उंच आसा, तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय आनी तुजी भक्त करतेल्या थंय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात, तितले पयस आमची पथकां आमचे तावन तो काडून उडयता. जसो बापय आपल्या भुरग्याक मोवाळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतेल्यांक दया दाखयता. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दयाळ. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. तितल्यार लोकांक धाडताच जेजू आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस्ताचे सशीन येवन शेतांतल्या नेराची वापार आमकां सोडोवन सांग म्हूण विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवचार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतेलेच देवदूत. देखून जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या देवदूतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पथकाक व्हरतेल्या सकडांक आनी खोटेपण आदरतेल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें.